गोवा फायट कोविड-19 ही आमकां जी चिंता लागलेली आसा की मंगूर हिलांतल्यो केसीस थोड्योश्यो वाडल्यो हाज्या बद्दल म्हाका खबर आसा. कालच्या रिपोर्टा उपरांत एकाच एरियेन मंगूर हिल हांगासर आमच्या मार्मागुआ तालुक्यांतल्या एका एरियेन जवळपास आमी 200+ टेस्टिंग ह्यो केल्ल्यो. भितरल्यो 40 टेस्ट ज्यो आसा ह्यो पॉझिटीव आयल्या आनी 40 जाणांक पॉझिटीव आयल्या उपरांत आमी कोवीड हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या. तांकां ते ट्रान्सफर केले, तांचें ट्रिटमेंट चालू जालां. पण ही चुकी एके फॅमिलीची आसा, मुद्दामून सांगता. जेन्ना तांकां सिम्पटम्स दिसपाक लागले तेन्ना तेंच्यांनी प्रायवेट डॉक्टरा कडेन ट्रिटमेंट घेवंक जायनासलें. तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान हांव परत गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदतां की कोणायकू जर फीवर, कफ, कोल्ड अशा पद्दतीचे सिम्पटम्स आसत जाल्यार पयल्याच दिसा आनी जर खंय तरी चुकून ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसली जाल्यार तेंच्यांनी पयल्याच दिसा आयदर आमची जी कोवीड टेस्टिंग सेंटर्स आसात, कोरोनाची टेस्टिंग सेंटर्स आसात, मागीर आजिलो हॉस्पिटल आसतलें, मडगांवचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें, फोंडेचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें, गोवा मेडिकल कॉलेज आसतलें, चिकालीम हॉस्पिटल आसतलें, हांगा वचून स्वताची टेस्ट करून घेवपाक जाय. प्रायवेट दोतोरांकूय हांव सांगपाक सोदतां की तांच्यांनी जर कोणायकूय चुकून दुबाव आयलो जाल्यार तांच्यांनी त्या पेशंटाक वो डायरेक्टली कोवीड टेस्टिंग करपाक धाडचो, जेणे करून आमकां जाता तितके बेगीन डायग्नोसीस करून त्या लोकांक क्वॉरंटायन करपाक मेळटलें, जाता तितके बेगीन तांकां आमकां एडमीट करपाक मेळटलें. आजूय बी जे मंगूर हिल हांगासर ट्रान्समिशन जालां तें कदाचित काही म्हायती ते लिपयता असो आमचो अंदाज आसा. आमी तेंच्या कडल्यान डिटेलान म्हायती घेवपाचो प्रयत्न केलो, पण आजुनूय ते म्हायती लिपयता. आमचें डिपार्टमेंट तांच्या कडल्यान एक्झॅक्टली ट्रान्समिशन खंयच्यान येयलें, कशें येयलें हाचो प्रयत्न सुरू आसा. दुसरी गजाल हांव सांगपाक तुमकां नमूद करता मुद्दामून, हें कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्हू. हे गोंयांत कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्हू, हें सगळ्यांनी लक्षात घेवचें. कारण त्यांच्या संपर्कांत आयिल्ले 75 लोक काल आमी टेस्ट केले की ज्या लोकांनी सांगलें की त्या फॅमिलीच्या संपर्कांत हांव आयला, म्हाजी टेस्ट कर, त्या फॅमिलीच्या संपर्कांत आपूण आयला म्हणून वेगवेगळे कडले लोक आशिल्ले ते 75 लोक नेगेटीव आसा. त्या खातीर हे लोकल ट्रान्समिशन आसा, पर्टिक्युलरली त्या एरियांतलें ट्रान्समिशन आसा. आमी मंगूर हिल फॉर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. थंयसूर कोणाकूच वचपाक दिना, थंयसरल्यान कोणाकूच भायर येवपाक दिना. मंगूर हिल ह्या एरियेन एप्रॉक्सिमेटली 2000 लोक सुमार रावता. ओके, 1200चे एप्रॉक्सिमेटली थंयसरले वोटर आसात. त्याच पद्दतीन आमी तांकां सगळ्या जाणांक त्या स्वताच्या घरान रावात आनी सगळे नॉर्म्स हे पालन करा म्हणून सांगलां. तांकां जे कितें ग्रॉसरी पासून सगळे आयटम्स जे आसा हे सरकारच्या सहकार्यांतल्यान ताका सगळ्यांक पावयले वयतले. ताका लागून आतांय जरी म्हणजे पब्लिकान इन फ्युचर खंयसरूय बी कसलेय सायन सिम्पटम्स जर कोणाकूय दिसता आसत जाल्यार तेंच्यांनी आपुणून विलिंगली वचून टेस्ट करून घेवपाक कांयच हरकत ना. आनी ती टेस्ट करून म्हाका दिसता सगळ्यांनी घेवचें हें गरजेचें आसा आनी तें घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ताका लागून म्हणजे मंगूर हिलच्या बाबतींत जरी लोकल ट्रान्समिशन जालें जाल्यार गोंयच्या लोकांनी भियोन वयचें न्ही. सरकार, आरोग्य खातें हें आपल्या परीन पुराय आमी तेंची सगळ्यांची काळजी घेता आनी मंगूर हिल हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्या उपरांत तेजें ट्रान्समिशन फुडें वयचें न्ही हाजो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. फॅमिलीच्या संपर्कात येयल्ले आनी कितले लोक पॉझिटिव्ह आतां पर्यंत त्या म्हणजे तशें सांगलें की मंगूर हिल ह्या पर्टिक्युलरली एरियांतल्या 200 लोकांचे टेस्ट केल्या उपरांत 40 लोक पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. कन्फर्म पॉझिटिव्ह काय ट्रू नेट? कन्फर्म पॉझिटिव्ह जाले. ते खंय कामाक वयता आता त्यांच्या संपर्कातले ट्रेसिंग जे आसा हे सगळ्यांचे म्हणजे जाका आमी सेकंड कॉन्टॅक्ट म्हणटा तांचे ट्रेसिंग आयज सुरू जाल्लें आसा. कारण ते पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक क्वॉरंटायन करतले, तांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाचें सुरू जालां. सर, फॅमिली कडेन ट्रान्समिशन फॅमिली हांवें तेंच सांगलें न्ही, म्हणजे ती फॅमिली आजुनूय कितें तरी आमकां लिपयता अशें दिसता. आमकां एक 2-3 गजालीचो दुबाव आहा, तांच्या कडेन ट्रान्समिशन कशें आयलें ताचेर आमी वर्किंग करता. हय, कारण कोण तरी भायरसून येयल्या शिवाय तें ट्रान्समिशन जावंच शकना. त्यांच्या कोणाच्या तरी एक तर ते भायरसून येयल्ल्या मनशाच्या संपर्कान जाय, ना जाल्यार त्यांच्या फॅमिलींतलो कोण तरी भायरसून येयल्लो आसपाक जाय. So since भरपूर इतले घरां there is a fear like such type of there are number of areas in the state. तुका त्या खातीर म्हटलें आमी तेजे आतां पयलो इनर सर्कल आमी टेस्ट केलें, आयज आउटर सर्कल टेस्ट करतले परत 200 जाणांचे. ताज्या उपरांत ताज्या मदीं कितले मेळटा तें पळोवन आमी फुडले आनीक 200 जाणांचे
अशें करून त्या एरियांतल्या सगळ्या लोकांच्या टेस्टिंग फेसिलिटीज हे आमी कंप्लीट करता. मुंबईला भशेन सेम बाकीच्या गोंयांत तसले प्लेसी आमकां अजून पर्यंत खंयच्योच प्लेसीस आसा थंयसर एक सुद्दां टेस्ट मेळोंक ना पॉझिटिव्ह आनी ताका लागून आमी म्हटलां की चुकून कोणाक सायन सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन येवन टेस्ट करून घेवचें. Because of this fear now, relaxation and changes बाकी ते जावंक शकता. अनलॉकिंगान कितें तरी गायडलायन्स चेंज जातली. आतां पर्यंत हो विशय जो आसा हो डिस्कशनान आसा, लोकल ट्रान्समिशन आसा ते पर्टिक्युलरली एरिये खातीर आसा. तितकोच एरिया हो आमी कंटेनमेंट घेवन आतां आमी जेन्ना बाकीचे कडले सगळे कडले जेन्ना टेस्ट घेता तेंच्या संपर्कान घेता ते कोण पॉझिटिव्ह येता ताजेर डिपेंड आसा की फुडली स्ट्रॅटजी ठरोवपाची. नेगेटिव्ह ती पॉझिटिव्ह झाला म्हणून ना म्हापसाचे अजून पर्यंत हांवें रिएक्शन रिपोर्ट घेतला त्या प्रमाणे तर काल पर्यंत तरी ते नेगेटिव्ह लोकल MLA वास्कोचा टोटल लॉकडाऊन मागतात त्या सगळ्यांचा. हय वास्कोच्या लोकल एरिये MLA म्हाज्या कडेन संपर्क केला ताका आमी पुराय त्या एरियेचो अंदाज घेवन ताज्या उपरांत ठरयता. आतां पर्यंत आमी थंय वचपी सगळे रोड हे कंप्लिटली बंद केल्ले. सर नाव बिकॉज ऑफ दिस आता पावस स्टार्ट जाला सर पावसान वाडपाचे Viral हे म्हणजे danger असतं. सगळ्या लोकांनी आमी काळजी घेवपाची गरज आसा कारण पावस सुरू जाल्लो आसा आनी हो पावस सुरू जाल्ल्या कारणान आमी एखाद्या आमकां मंगुरी सारकेल्या एरियेन जेन्ना पॉझिटिव्ह पेशंट मेळटा म्हणून हांव सांगता सगळ्या गोंयकारांनी आमी सतर्कताय दवरपाक जाय, आमी अलर्ट रावपाक जाय आनी आमकां जर बारीकसो सुद्दां सिम्पटम दिसता आसत जाल्यार तेजी बेगिनात बेगीन येवन टेस्ट करपाक जाय आनी आमच्या पुराय सगळ्या कोवीड टेस्टिंग फेसिलिटीजचेर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग फेसिलिटीज अवेलेबल आसा. त्या ती कोणीच आपल्याक सिम्पटम दिसता म्हणून क्वॉरंटायन जावचो पडटलो, एडमीट जावचो पडटलो भिवचे न्ही. आमी आमच्या फॅमिलीक त्रासान उडोवचे न्ही, गोंयच्या लोकांक त्रासान उडोवचे न्ही. जाता तितके बेगीन तेच्यांनी टेस्ट करून घेवचे अशें आनी इवन दो दोतोरां खातीर आमची तीच कळवणी आसा. 8 तारखेर चर्चीस देवळां आनी रिलीजियस हांवें सांगलां ह्या सगळ्या विशयाच्या उपरांत आमी पयलीं पळयतले हे आमी लोकल ट्रान्समिशन म्हटलां ताज्या उपरांत आमकां भायर खंय ट्रान्समिशन दिसता काय कितें हें सगळें पळोवन सरकार ताज्या उपरांत निर्णय घेता. फॅमिली दोतोरा कडेन गेल्ली पळय न्हू त्या दोतोराची बी टेस्ट. तो दोतोराची टेस्ट जाली तो दोतोर नेगेटीव आयला पण हांव त्या खातीर दोतोरांकूय कळोवंक सोदता की अशा पद्दतीचो चुकून सुद्दां जर दुबाव येता आसत जाल्यार तांच्यांनी आमकां हाजेर धाडपाची गरज आयुर्वेदीक आसा. दोतोर तो एलोपॅथीक प्रॅक्टीस करतालो अशें आय डोंट नो हांवें तेजी म्हाका इन्फॉर्मेशन NIO ची कितें केस जाल्या आमच्या NIO फॅमिली ना ताजी न्यूज घेता आनी मागीर विथ दीस 40 100 क्रॉस जाता न्हू टोटल ना आता 40 जाल्यार ना नंबर 100च्या सकयल जाता. टोटल टोटल नंबर 100 क्रॉस जातलो. तुका टोटल नंबर जो आसा पळय न्ही हय टोटल नंबर 79+40 सुमार जातलो तो टोटल केसीसचो. हांवें एक्टीव केसीस 22+40 धरल्यो जाल्यार तो कमी जाता. एडमिशन अजून काय डिसिजन